फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सगळ्यांक खाद्य बरोबर म्हणून आमचो कोण आमचे सपोर्टर जे फुटबॉलाक आले ते आज प्रेस घेवपाक म्हाका एक कारण जालें सडनली कितें आयकिल्ल्या प्रमाणे आज इंटरकाशी कितें गोंय येता तेंगेले आनी तांकां डुप्लिकेट ट्रॉफी डुप्लिकेट कितें आय लीग जिखोन ओरिजिनल ट्रॉफी मुकोळ्या आय लीग जिखोन ओरिजिनल बट ट्रॉफी आहा तुम सगळे प्रेस जाल्ले लोक आहलो आख्खे आमगेले सपोर्टर आनी फुटबॉल मोगी आहले 10,000 मैच लोक पयले फावटी जाला 10,000 मैच लोक पयले फावटी फुटबॉला जाला खंय आमगेले ग्रावंडार राय आनी तितून लोक आनी ह्या टायमाचेर केन्ना जालो ना पयलू जातालो पयलू त्याचे जाल्ले सत्याचूर ब्रदर्स आनी देंपो सालोंगार बी आमचे पळय तेन्ना पयलीं लोक जाता ते भाशेन पण ह्या तेंपार लोक जावले ना पूण ज्या दिसाक राया पळय आमी खेळटाय ते पळय इंटरकाशी कडेन ते दीस लोक जाला तुजो लोक केन्ना जालो ना आनी सगळ्या लोकांक चोयला जे आमी ती ट्रॉफी जिखल्या प्रेसान चोयला आनी सगळ्या लोकांक चोयला जेन्ना आमी ती ट्रॉफी जिखल्याय आमकां फेडरेशनाचो सेक्रेटरी येवन दिल्ली सावन ट्रॉफी हाडली ही ते सेम ट्रॉफी हाडूं ना जे आसा गेम्याचे सेम ट्रॉफी हाडना पूण जेन्ना आमी जिखली म्हणटकच फेडरेशनाचो सेक्रेटरी येयलो दिल्ली सावन फ्लायटान आनी जे दिसा आमी आमगेले हें करताले सेलिब्रेशन करताले रिलान सेलिब्रेशन करताले ते दीस सेक्रेटरी ती ट्रॉफी सगळ्या लोकांची प्रेसाची घेवन येयला तुमकां चलो आसतलें तुमी आले आज आयकूं येता की गोंया आनी डुप्लिकेट ट्रॉफी इंटरकाशी येता जाल्यार हें फुटबॉल मुखार कितें वयता सर तुमकां हें रिकॉर्ड चर्चिल ब्रदर्स जे आय लीग जिखल्या ती हें रिकॉर्ड वर्ल्डा गेलो आहा नॉट इन गोंयांत वर्ल्डा गेला वर्ल्ड खबरान म्हाका अमेरिका जावं इंग्लंड हांव आमी खंय गोंयकार आहा कित्याक पासून आमी गोंयकारां भायरी कोण आमगे बरें मार्क टीम जायते नोंद करूं जाय ते वालोर म्हणून आनी त्या दिसाक म्हाका दिसता लोक पळय जाल्लो फायनल दीस तेतून लोक आनी हे टायमाचेर केन्ना फुटबॉला जालो ना पयलीं जातालो आनी त्या लोकांनी सगळ्यांक चोयलो ट्रॉफी आमी जिखले आनी ते ट्रॉफी हाडना म्हणून मागीर तेमी तेंगे सेक्रेटरी धाडून दिल्ली सावन ट्रॉफी हाडली पूण आज अकस्मात न्यूजाचेर येता की इंटरकाशी ट्रॉफी ते म्हणून जिखल्या म्हणून कितकून ते एक फ्रॉड कितें सत्तम तें तेका लागून तुमकां पयलें पुलिसाच्या मुगे पयलो पॉयंट म्हणटा ही ओरिजिनल ट्रॉफी आय लीगेची मुकोडे आहा तुमचो जी दिलोली लोकांक दिलोली थिंगा आतां जेन्ना हांव कितें म्हणटा जर तर ह्या ट्रॉफीचे कितें प्रॉब्लेम जर आसलोलें जाल्यार सेक्रेटरी फेडरेशनान घेवन येवन जसो आमी पार्टी करताले लिला हितून हॉटलान तुमी सगळे प्रेस जाले सगळे आमी इतले सपोर्टर आहले तेरूच तांकां हाडून दिल्या आनी अकस्मात दुसरी ट्रॉफी कितें जाता तुजो आय लीग 2 ट्रॉफी जाताय लुजार ते बाता विनर्सान 2 दिवपाताय सगळ्या कडेन म्हणजे हुंयच्यान तूं कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार हांव विनर आहा प्लस द फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन आतां त्या पळय पयलीं म्हणटो आमी देंपो आमी सालोंगार आमी हेडे जाणा स्टेडियम वतालो त्या टायमाचेर आतां लोकां एश कोन्न फुटबॉल ह्या भाशेन जातात लोकूय आतां आठ चडत रावता फुटबॉल खेळपाक पूण ते दिसाक जे दिसा आमी आनी पळय इंटरकाशी खेळटाय
त्या दिसा 10,000 मायज लोक जातले आनी त्या लोकांक सगळ्यान चोयल मरे आमी जिखिल्ले सगळ्यांक गोंयकारां मोन मोळ्या मात चल आनी पयलो चेचर बादल साम सालुकार हेडाय जाय तूं स्टेडियम पॅक जातालो तिकेट मेळाली आमी डेपो हेडा जाल्यार स्टेडियम पॅक जातालो त्या दोन हांव फुटबॉल म्हणटा न्हू सारको स्ट्रेट डायरेक्ट फुटबॉल चलतालो हांव तें कितें चलयता तें खबर ना म्हाका आतां पोच्ची खबर मेळ्ळा तुका पोच्चीचे आमगे प्रोफेशनल कितें जालें तें मॅच फिक्सिंग जालें आतां ही ट्रॉफी फिक्सिंग जाता ते भाशेन ती मॅच फिक्सिंग जालें आनी मॅच फिक्सिंग जालें तो आमचे भाशेन सारको फुटबॉल लावपार न्हू तेणें त्या दोतोरी तेणें सगळ्या भुरग्यांक सांगिलां कितको मॅच फिक्सिंग जालें कित्याक पूण फुटबॉल मुखार वयता कितें मरे आज हांव तुका ऑनेस्ट सांगता हांवें पळय पयस फुटबॉलाक घायला तो तरी मुखार तरी आज हांवें दवरलो जाल्यार हांव एक 2 तरी 5 स्टार हॉटेल वतालो हांवें मुखार एखादें बिजनस देखून दवरलो ना म्हणजे एक सांग आमी शॉक आमी फॅमिली जाता आमी हें धाकटें हें आमगे ना आमगे सारकें ब्लड आसा तें फुटबॉल गेल्लो आनी आमी इतलो फुटबॉलाक पयस घालून कितें फायदो जालो दिसता तुका आमकां आनी मुगे फुटबॉलाक पयस घालप कित्याक जेन्ना इंडिये पळय म्हणटा आख्खे खंयचे तरी आमगे इंडिये तरी स्टेटी गेले जाय फुटबॉल रमता मनशाचेर तूं कलकत्ता वच महाराष्ट्र वच कर्नाटका वच केरला वच गोंय खंय वच फुटबॉल आमगे रमता पूण आज आमगेलो फुटबॉल वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय जावपाक वचना कारण कित्याक हे भाशेन तें फिक्सिंग जाता आतां एक सेलेक्शन काडया न्हू सेलेक्शन काडटा फिक्सिंग सेलेक्शन काडटा तें सारकें काडय आज तुवें सेलेक्शन काडया एक बाबा गेल्यार कोणा कडेन गोंयचें सेलेक्शन काडलें गोंयाक ती पयली आनी ती खंयची गेम प्ले जाल्या फेडरेशनाक कोणा कडेन ते गेमीक आमी 5, 10, 15 मारताले ते गेमीक पिड्या जाले पूण आज एक सेलेक्शन पासून काडाय तें तरी सारकें काणाय त्या प्लेयराक फुटबॉल मुखार वयता कितें मरे कितको वयतलो फुटबॉल Why? Yeah. Then सांगतलें ट्रॉफी मागलेली पोरती ना कितको मागतले तुम्ही विन जाले जाल्यार डुप्लिकेट ट्रॉफी तांकां कित्याक दिवपाक पडली काय आतां आम्हाला आयडियार मेळून आतां कितें बाबा फुटबॉल ग्राउंडाचेर चलता हेडोन चलता काय पयशांचेर चलता तें म्हाका समजूंक काय मेळना रोलिंग ट्रॉफी आसता ती पूण हां रोलिंग ट्रॉफी आसता सगळं खंयची ISL ISL रोलिंग न्हू आय लीग ही ट्रॉफी आमकां आसता जिखील म्हणून दिताय आनी मागीर दुसरी कितें करताले आनी वताले मागीर पण तुमकां कोण एप्रोच बी जाल्ले कितें उलयला बी तुमचे कडेन कांय ना काय उलयनासतना ती आतां डुप्लिकेट ट्रॉफी दिता आतां हांव आयकोत न्हू काल पेपराचेर येयलें न्हू कितें काल येयलें पेपराचेर हय तेका लागून हांवें तो प्रेस केला ओरिजिनल ट्रॉफी हिंगा आयलिगेची आनी आम कोण एप्रोच जालो ना बाबा ही ट्रॉफी तुगे वताय कितें म्हणून कित्याक तांकां एप्रोच जावपाक एक रायट ना न्हू आमी जिखलो न्हू ट्रॉफी मॅटर कोटा मॅटर चलता पूण कोटा मॅटर चलता आसतना पासून आज डुप्लिकेट ते म्हणजे कित्याक कितें म्हणजे कोर्टाचो डिसिजन कांय ना Which court are they? हायकोर्टा तुम्ही त्या ऑथॉरिटी कडे बी उलयतले आता ही डुप्लिकेट त्या ऑथॉरिटी कडे बी उलयतले आता ही डुप्लिकेट ट्रॉफी दितात हांव उलयता कोण जे तुम्ही कोणाकडे उलयतले आमी उलोवपा हांव प्रेसाक उलयता लोकांक उलयता म्हाका तेंका उलोवपा म्हाका कितें रे तेंगे तो सेक्रेटरी जनरल फेडरेशनाचो तुमचेर जाल्ले मरे लिला आसून पाडी कोताय तुम्हाला सगळे तुम्ही प्रेस आले मरे तुम्ही असं आहे तुम्ही प्रेस आले म्हणजे असो लिला राम रे लिला तुम्ही आले न्हू आमी लिला पाटी केलो
तेरूच तुम्ही आणले थिंगा आणि तुमची होची तो सेक्रेटरी घेऊन येऊन आली ट्रॉफी ती ओढणार मागीर सुपर कप आमी तिका पार्टिसिपेट केलो ना आमी सुपर कपाक कित्याक गेले ना पार्टिसिपेटू आमकां रोड मॅप ना फुटबॉलाचें आमचो सुपर कपाक हांव वयतलो न्हू म्हाका ते प्लेयर सायन करपा जाय कित्याक आमच्यान बिस्तेरी गेम घेवन वचपाक हांव केन्ना गेलो ना तुका खबर आहा आमगे आज चॅलेंज म्हणटी चॅचलान केल्या आज फुटबॉलाक प्लेयरांक 9,000 पगार मेळ्ळे म्हणजे हायस्ट पगार म्हणजे निकलास देंप्या गेलो निमा कडेन 9,000 घेवन गेलो एसो प्लेयर तेन्ना चर्चिल ब्रदर्स आमी फुटबॉलाक येयले आनी आज लोकांगे लाखान प्लेयर हाडयले पगार आनी आज फुटबॉल पळय आहा तो तरी आज हांव अरिजीत सारके लोकां वचेर 10,000 लोक केन्ना जालो ना तितून लोकां वचेर हांव ही ट्रॉफी जिखोता आनी ट्रॉफी हाडा बस बस आनी ही ट्रॉफी आमी जिखल्याय म्हणून ओरिजिनली ट्रॉफी ग्रावंड हाडले ना तुका खबर आहा जे दिसा आमी पार्टी करताले जिल्ला हॉटलान हातून सगळे प्रेस जाले तो लोक आहलो तेंगेलो जनरल सेक्रेटरी जे फेडरेशनाचो घेवन ही ट्रॉफी येयली मरे सुटकेसी घालून सुटकेसी ना तुया आनी आमकां तेंक दिली मरे ताणें पूण एश कोन्न तरी हें तरी जाता जाल्यार फुटबॉला आनी मिनींग कितें आहा म्हाका सांगा तुमी ट्रॉफी वाला पयस म्हणजे आं ट्रॉफी वाला पयस पयशे धाटायचे मागीर तांकां पयशे नाय हाय म्हाका कांय खबर ना फेडरेशन धाडले नाय अजून तांकां पयशे नाय घोडे आसतले आतां एक पाळी ह्या वर्सा जिखलो दुसऱ्या वर्सा मेळटाय पयशे तेंगे कितें चलत तें म्हाका खबर ना पूण पयलो तो दासमुन्सिपल आसलो PRN दासमुन्सिपल आसलो त्या दोन तुगे ट्रॉफी बराबर पयशे धाडटालो इवन प्रफुल्ल पाटील पळय आसलो त्या दोन ट्रॉफी बराबर पयशे धाडटालो रोखडेच आतां पयशे येयले नाय कित्या फुडें फेडरेशनाक पयशे आय नाय ती म्हाका खबर ना Champions and will remain the champions. Nobody can take this trophy back. Matters sub judice, and only once the final award comes, then there's a 30-day period to go to the Swiss tribunal. So that is the answer. So I don't know how the federation has given the trophy to Interkashi. Even if they had to give, they cannot take this trophy back as per CAS. And it will give you all the letter that was sent to AIFF and what came from CAS also now after this is done. There is injustice to all our supporters here, to each and every one and to each and every Indian footballer. Today if you go to see, everyone is just it's become a mockery of football. And the way things are going, and again they are going to give a trophy, again it is going to come up. Standard 2 is gone down. So I request AIFF to rectify their mistake. Don't go do another blunder. And wait till the court order comes. It's a big blunder. This is going to get people who are really running the team out of passion and love. Their whole love is going to move away from football if this continues. I know the whole corporate world is working against us because we are the only family-run club. We know what hardships we are going through to run this club, and that is not being liked by all these corporates, I guess. And that's why they are trying to push us away by using the federation. So I request, don't do another blunder. Make sure you do everything that our Indian football comes up. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.